साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. साम्युएलाचे तूट तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाका रोस घेवन ताका शिलो म्हणलोल्या गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरान व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. ताणें पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराक भेटयतां. ताका सर्वेस्पराचेच आदी करता आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज मोजें. म्हणुया, सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सोवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज मोजें. बुलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण ओसोकताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनी वावराक वचनान. वांचटी बायल 7 पाटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज मोजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरनी भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच धरणी शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज मोजें. गोरिबांक तो धुळींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज मोजें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचे बुन्यादीचो फातोर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या थारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्या सगळ्या पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व धरतल्यांक दुस्पळटयता. पदवेदारांक तो सोदे व्हडल्या शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरें बरें देणेन बदता. ग्रेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो.
अशें आमचे पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितिकाला केलेली बासावणी पाळली तांणी विश्वासीपणांनी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोड आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. नियाळा कादार मारियेचे जिवीत देवाक एक वाकाणणेचें गीत. आंकवार मारिया देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिता. देव आंकवार मारियेक आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडटा. तिच्या जिविता वरवीं आमकां स्फूर्ती मेळटा आनी जिविताक फुडो करूंक आमकां मार्गदर्शनूय दिता. मारियेचे मॅग्निफिकाट म्हाका एक उत्तेजन दितलें गीत. ह्या बाकितांत कितलींच स्वता आमी गूण लिपलोली आसात. ह्या गिता वरवीं देवाचो निरोप तिणें आमकां दिलो आनी आपले जिविताचें तिणें वर्णन केलें. देवान मारियेकूच कित्याक विंचून काडली काय? देव तिचे गूण पळयता. देव तिका आशिर्वादान भरता. देवाच्या उतराक होय म्हूण जबाब दिलो. देवाची खुशी करूंक तयार जाता कित्याक तिका देवाचेर पूर्ण विश्वास आसलो. आयची दोनी वाचपां एके आवयच्या काळजाची तुस्त करतात. अन्ना देवाक दिल्लें उतर विश्वासीपणी पाळटा जाल्यार आंकवार मारिया देवाच्या पुताक आपल्या कुसवेंत बिराड करून तयार जाता. आमच्या कानार हो देवाचो उलो गाजता तो आमी आयकूंक तयार जावया. आमचें जिवीत न्हवसरूंक खालतिकाय आपणावूंक आमच्या जिविता खातीर देवाक वाखाणूंक ल्हानविकायेन जिवूंक गरीब ते सुभागी म्हूण मनान आनी काळजान गरीबपणान जिवूंक देवाचेर विस्वास दवरूंक दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक आनी सगळें आमचें जिवीत सर्वेस्पराचे आधीन करूया. मागणें देवाचे पातयेन जिवून मारी जुजे भाशेन सदांच देवाचे उतर आयकून जिवूंक आमचेशी तूं राव जेजू.